नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. सद्याक लोकसभेचे इलेक्शनचो प्रचार आता एक तेंगशेर पाविल्लो आसा. बीजेपी आनी आरजे ह्या दोनूय पक्षांनी आपल्या पर्यंत प्रचार सुरू केला आनीक ह्या सगळे बोवाळाक काँग्रेसीन आपलो कॅन्डिडेट अजून डिक्लेअर करूंक ना. ताका लागून एक सगळी एक उचांबळीत अशी स्थिती निर्माण जाली आसा. आनीक सगळ्याकाय तातूंत भितर जे काँग्रेसीचे अलायन्स पार्टनर आसात, आप किंवा बाकीचे आहा, तांकां सद्याक प्रश्न पडला की काँग्रेसीक आमी सपोर्ट केला पण हो प्रचार फुडें व्हरपाचो कसो अशें तरेन हें केलां. आनी आतां सद्या आपान आपल्या परीन आपलो प्रचार ऑलरेडी सुरू केला. आमचे मदीं आसात आपाचे वर्किंग प्रेसिडेंट जयसनबाब गोम्स. तुका येवकार. सद्याची जी स्थिती जर पळयली, तूं एज अ अलाय पार्टनर ऑफ इंडिया अलायन्सचो हे कितें सद्याक स्पेशली इन साऊथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा आसात, बट साऊथ गोवा सामको कॉन्सन्ट्रेटेड असो हे आसा. तातूंत काँग्रेस आपलो उमेदवार अजून जाहीर करना. तुमचे हे कितें आपाची हाजेर? एक सायडीन आमी अलायन्सा बराबर गेल्या, पूण फ्रस्ट्रेशन जालां आमकां न्हू एज अ अलायन्स पार्टनर, सगळ्या लोकांकूच फ्रस्ट्रेशन जालां. काँग्रेस येदी व्हडली पार्टी, एक कॅन्डिडेट तांच्यान दिवपाक जायना. लोक आतां इज ऑन द गॅसींग. आयज लोक बॅटींग मारपाक लागला कोणाक टिकेट मेळटली काय म्हणून थिंगा. सो आमकां खंय तरी फ्रस्ट्रेशन जाता, कित्याक आमीच आमचो पयलो कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर केल्लो. वी वर रेडी टू गो विथ कॅप्टन वॅन्झी एंड वी हॅड अ प्लॅन. ओके, आमचे लायन प्लॅन आसलो कितकोन वचपाचें कितें करपाचें. पूण आतां तें करना म्हूण आमी आमचो एक कमिटमेंट आहा टू फॉर द अलायन्स. सो ते न्हिदल्या म्हूण आमी न्हिदून रावंक जायना. सो वी आर एम इज टू डिफीट द बीजेपी. सो वी आर ऑलरेडी गोईंग आउट ऑन द ग्राउंड. वी ऑलरेडी ग्राउंड आमचे दोगोय आमदार आमी टिम्यो केल्या सावथाच्यो नॉर्थाच्यो, एंड वी आर गोईंग आउट एंड डुईंग कॉर्नर मिटिंग्स एवरीवेअर. यू स्टार्टेड इन नॉर्थ ऑल्सो? नॉर्थ ऑल्सो स्टार्ट केल्यो. सो पयर आमी लॉन्च करता आसतना पयली पेनजीम लॉन्च केली नॉर्थाची, आनी आमच्या लिडरांक देन दिले आमी टास्क दिला. कोण करताय? अमित पालेकर आहा, आमचो राजेश कलांगुटकर आसा, देन आमचो वाल्मिकी आहा, आनी दुसरे आमचे सेकंड रँक लिडर्स आहा लायक चेतन, ते सगळे विभास प्रभुदेसाय, ते सगळे करता एकठांय जावन. आनी हांगा वेन्झी? हांगा वेन्झीची एक टीम आहा, कुर्जाची एक टीम आहा, आनी म्हाजी एक टीम आहा. ओके, सो आमचे 3 टीम आहाय. सो मायन इज बेसिकली गोईंग आउट एंड एवरी कॉन्स्टन्सीन वचोन हांवें आमचे वर्कर्स आहा तांकां मेळून घेता पयलो आनी तांकां मार्गदर्शन दिता. तो टास्क म्हाका दिलो आहा. ओके. एंड वेन्झी एंड क्रूज दे गोईंग इन एवरी कॉन्स्टन्सी एंड दे आर डुईंग कॉर्नर मिटिंग्स. ना आतां एक हे आशिल्लें की लोकां मदीं बीजेपीच्या अगेन्स्ट एक राग आशिल्लो. ताका लागून काँग्रेसीचो उमेदवार कोण, काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट कोण, हाजेर सगळे हे करताले, सामके राविल्ले, स्पेशली इन साऊथ गोवा म्हणटा तुका. आनी आतां काँग्रेस आपल्यालो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करना. तूं म्हणटा अशें लोकय वाजयल्यात. आतां तो पयलींचो जो राग आसा तो अजुनूय आसा काय आतां काँग्रेसीक पळोवन गेला, आमकां कित्याक पळोवन गेला, अशें तरेची सिच्युएशन आहा? ना, कित्याक लोकांक मरे चोयलें तेमी, लोकांनी चोयलां बीजेपीचें राजकारण कितें तें चोयलें डबल इंजिनाचो. सो कांयच फायदो ना लोकांक. सो पीपल हॅव दॅट फ्रस्ट्रेशन. आतां तेमी कितें केलां, ओयले समाजाची कॅन्डिडेट दिली आनी ती आमची हांगा न्हू पणजेच्यान हाडली, सावथाक घातली, आनी फ्रस्ट्रेशन जालां. देर इज बीजेपीचे कार्यकर्ता मदींच फ्रस्ट्रेशन. ते डोंट नॉट कमिंग इन ओपन. आमकां कितल्या जाणांची कॉलां देखून येयली. आमी दे आर फ्रस्ट्रेटेड. बीजेपी कार्यकर्ता कितले जाण टिकेटीक ट्राय करताले, सडनली ताका हाडली. एसटी समाज आहा, एसटी समाज हॅज बीन युज्ड बाय बीजेपी. खंय रॅली जाता थिंगा एकठांय करता वताय तांकां, पूण जेन्ना टिकेट दिवपाक वगता वो रेजर्वेशन करपाक वगता आस्वासनां दिता. भंडारी समाज आसा, भंडारी समाजाकूय तशेंच. सो देर इज एंगर अगेन्स्ट बीजेपी इवन इमांग द बीजेपी कॅडर ऑल्सो. सो आतां फकत काँग्रेसीचेरूच आहा. ताणी दिलो जाल्यार जाता, गेम जाता. एंड आतां चोयल म्हणटा आफ्टर अरविंद केजरीवाल्स अरेस्ट लॉट ऑफ पीपल हॅव पोलरायज्ड टुवर्ड्स द ऑपोजिशन. म्हणजे त्यांची गेम कितें ती कळली लोकांक बीजेपीची.
धमकी दिता भिरांत घालता ते कालूच आतां आमचे काल वेन्सीच्यो मिटिंग्यो जाल्यो कुर्चोरींच्यान सांग्यांतल्यान मिटींग जाले बीजेपीचे लिडर फोन मारता आमच्या लिडरांक तूं मिटींग घेयना काय म्हणटा हिंगा आपाक तुमकां कित्याक तुमी कॉन्टेस्ट जायना मरे तुमी कित्याक घेताय काय म्हणटाय सो तांकां भिरांत पडल्या टॉप लिडर्स दे आर कॉलिंग आर लिडर्स आनी सांगता भिरांत पडल्या तेका तुमी आपूण आपयता तेका यो म्हणटा तूं हें करनाका मिटींग घेयनाका म्हणटा आनी तेंचे भिरांत पडल्या ते नो दे आर लुजींग दे हॅव डन सर्वे आतां काल हांव चिंचणी पंचायत पंच आसा पंचायतीन हांव बसून आहलो इंटेलिजन्स ब्युरोक तांणी एक एक पंचायतींक धाडटा सर्वे करपाक इतली तांकां भिरांत पडो आहा ऑफिशियल मशिनरी हॅज बीन युज्ड फॉर बीजेपी पर्पज येस आय वॉज सिटींग इन द पंचायत येस्टरडे ते काल येयले आनी म्हाका म्हणलें आमी सर्वे करूं हांवें म्हणलें तुमकां कोण हांवें म्हाका हें दाखय आयडी दाखय तेंची आयडी दाखयल्यार इंटेलिजन्स ब्युरो हांवें म्हणलें तुमी कित्याक करता नो वी हॅव बीन टोल्ड टू डू इट सो आतां वयता थिंगसून ते भिला बीजेपी दे नो द सिटी इज लुजींग बट ओन्ली थिंग काँग्रेस हॅज टू कम आउट आनी जाता तितले बेगीन आतां कॅन्डिडेटर दिले ते गुडी पाडवा म्हणटा म्हणच्या ह्या वर्साक येत त्या वर्सा तूं हांव नको गुडी पाडवा तांचो सो तेणें तेमी दिवपाक जाय कॅन्डिडेट बेगीन जाल्यार येतना म्हणल्यार लोकां मदें वचपाक जाय न्हू हार्डली 1 month इज देर ना जसं एक जर आतां आनीक सद्याक एक बोवाळ जाला की हे सगळे काँग्रेसीचे पळय काँग्रेस फिक्सिंग करतात अशे तरेचे एक लोकां मदीं करतात काय कितें अशे तरेचे एक लोकां मदीं एक हें आसा भिरांत आसा सो हे जर सगळें पळयलें तो खरेंच दिसता की इंडिया अलायन्साचो जो उमेदवार आहा तो आतां सद्याक सावथाक जिखपाक शकता कारण ऑलरेडी हाणें आमच्या बीजेपीन इन हातूंत भितर आमच्या प्रोपोगंडा भितर ऑलरेडी आपली एक हें केल्या कंप्लीट करून आतां ताजो सेकंड रावंड स्टार्ट जावपा कडेन पावला कित्याक जितली पण फाटी वयता न्हू हय तितलें स्पेक्युलेशन जाताच मागीर खरें दिसता लोकांक आयज सोशल मिडिया इतली आहा एक पाडी आतां काँग्रेसीचे 3 लिडर आतां ते टिकेटीक ट्राय करता तेंचेच मध्ये ग्रूप आसा तांच्या ग्रुप हेजेर तेजेर हें एलिगेशन घालता ओपनली सोशल मिडिया गिरीशान तर म्हणल्यार आपल्याली कितें कॅन्डिडेचर बीजेपीतले लोक हाडयता म्हणून दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टॉल लिडर लायक गिरीश तो आतां सेंट्रल कमिटींत आहा आनी इज इन चार्ज ऑफ नॉर्थ इस्ट ऑल्सो ताणें तो स्टेटमेंट करप ना दॅट मिन्स तो तितूनच आसतना ताका ताचेच पार्टीचेर बरो आसना द वे दॅट स्टेटमेंट ही हॅज मेड तो करपाक फावत नासलो तेणें थिंगा कितें सेटींग जाता अशें तशें जाल्लें ताच्या फाटल्यानच हो बोय हें करता की सेटींग चल्लो काय म्हणून सो इफ ही हॅड सम प्रूफ ही शूड हॅव टेकन द नेम ऑफ दॅट पर्सन एक्सपोज कर एक्सपेल कर तेका पार्टींतलो तूं आनीक लोकां मदें डावट घालता द प्रॉब्लम इज काँग्रेस इज नॉट शोईंग अ युनायटेड फेस साऊथ स्पेशली साऊथ गोवा बरें पोटेन्शियल आहलेलें पावटी जिखपाक आनी आजुनूय आहा इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अप ओन्ली दे नीड टू पुल अप द सॉक्स जाल्यार जाता काम दे हॅव टू रन सारको लायक एनीथिंग लायक आतां पयलीं आतां ते मॅरेथॉन करता 100 मिटर्स स्प्रिंट सारके 100 मिटर्स धांवपाक जाय तेमी मारथॉन धांवपाक कोंता येना ती टायम ना तेंकां मारथॉन धांवपाक थांबोवन मागीर उदक पितलो अशें म्हणना तेमी दे गो ऑल आवट वचपाक जाय एक्चुअली दे शूड हॅव बीन ऑन द ग्रावंड बाय नाव एक दोग जाण हांगा थिंगा दिसती पडटा पूण इवन तूं चोयलो जाल्यार पयर सीएमान एक स्टेटमेंट केलो आपाचेर काणकोणा म्हणजे तो सांगता आप आपणाक ट्रॅकिंग करता म्हणून इट्स सरप्रायझिंग इट शूड बी सीएम शूड बी ट्रॅकिंग वे आप इज गोईंग पूण सीएम भिला आनी सीएम स्टेटमेंट करता आनी तो कोणाक कन्विन्स करता आपल्याच कार्यकर्त्यांक आपल्या कार्यकर्ता कितें ते बोर्ड आहलो फाटल्यान हांव वाचतालो तेंचे काणकोणच्या कार्यकर्त्याची मिटींग ती पण ताका तेंच्या कार्यकर्त्याचे देखून विस्वास ना सीएमाक इतले ते भिलो आहाय ते म्हणटा आप आपणाक ट्रॅकिंग करता म्हणटा ताका म्हणटा आनी एक स्टेटमेंट केलो आपाक मोडको लागलो म्हण 2 MLA येवन बाबू कावलेकर ताजे बारा भोंवन भोंवन तो मोडक तेका दिसती पडटा ओके तो सीएम आनीक सीएमान हो स्टेटमेंट करप म्हणल्यार
आसपाचें कित्याक मोडको लिगल वो इल्लीगल तो आमकां तो म्हणजे तो सांगता त्याच प्रमाणे मोठो चलता गोंयांत. चलत जालना. आतां तो बाबू कवलेकार टिकेटीक ट्राय करतालो खंय तरी, तेका दिल ना सो तेका तो हॅपी करता तेका वळख प्रमोट करून. तशें जालें ना. म्हाका आनीक एक सांगात, सद्याक तूं सगळे हांगा भोंवता, आमचे आपाच्यात तुमी स्टार्ट केलें, मडगांव केलें, मागीर आमचे केप्यां केलें, मागीर सांग्यार केलें, हांगा केलें. कितें लोकांचो रिस्पॉन्स आसा? लोकांचो रिस्पॉन्स आहा. लोक आंत कितें म्हणटाय, वेंझिकू बसोवपा जाय आशिल्लो, इन्क्लुडींग द काँग्रेस पीपल आर ऑल्सो सेयींग नाव. वेंझिकू बसयलो जाल्यार जाता, कित्याक लोकांनी चोयलां Venzi has been a face in the assembly and outside the assembly. Is very vocal. आजकाल लोकांक कोण जाय कॅन्डिडेट who has to be very local and vocal. जे गोंयचे पासत इश्यूज घेतलो. आतां आमचे गोंयचे जे इश्यूज आहाय ते काप बरोवन वता. जावं डबल ट्रॅकिंग आनी कितें MPDचे इश्यू आहा, CRZचे इश्यू आहा, मायनिंगाचे इश्यू आहा, म्हादय रिवराचे आसा. हे कोण घेयना. लोकांक तो जाय आवाज. लोकांक जमीन हातींतली वयता गोंयकाराच्या, ती भंय पडल्या लोकांक वयत थिंगसोन. सो गोंयकारांक जायो तसलो हू विल रेज देयर वॉयस. तुवें आतां एक उदळ भियो म्हणलें की वेगवेगळ्या समाजाची हें घेतिल्ली तेन्ना बेजार आसत म्हणून. आतां तुवें ST समाजाचें घेतिल्लें, पण आतां एक जर पळयलें जाल्यार ST जे ताणें हें केल्लें, आंदोलन केल्लें, ताणें तें पळयता आतांचें सिच्युएशन आसा, ताचो जो दम आशिल्लो भितर तो गेलो असो दिसता. आनी ते सारके दोन ग्रूप पडिल्ले आहात. एक ग्रूप म्हणटा वी आर न्यूट्रल म्हणटा. सो न्यूट्रल मिन्स कितें आसा? हाचे पयलीं म्हणटा ते BJPक उडोवपाक जाय, BJPक उडोवपाक जाय, BJP उडोवपाक अशी भाशा आशिल्ली. आतां म्हणटात ते वी आर न्यूट्रल. ऑनेस्टली टेलिंग यू, आय एम डिसअपॉइंटेड विथ ST ग्रुप. हे पळय लिडर पळय तेंचे आहा, कॉम्प्रोमायज जाता. कॉम्प्रोमायज म्हणटा ना आनी कितें म्हणपाचें. अरे तुमी मुखार इतले फुडें गेले, इतलो बोवाळ केलो, हांगर स्ट्रायकार बसपाक इतले गेले तुमी, आनी आतां एक स्टेप तुमी जेन्ना हो स्टेप फुडें मारपाचो तो 2 स्टेप फाटीं घेतले. एकूच न्हू, 2 स्टेप फाटीं घेतले जाल्यार खंय दिसता हे कॉम्प्रोमायज जालें दिसता म्हाका. कितें कोणा कडल्यान प्रेशर आयलें दिसता तुका? ऑब्वियसली डबल इंजिनाचो येतलो न्हू प्रेशर. बाय द वे डबल इंजीन म्हणटा तुमगेल्या आमदाराक सांगिल्लें ताणें हें म्हणना. हांव जाणटे भाशेन जेन्ना जिखले तेन्नाच आमकां ऑफर आहलोली, दोगोय आमदारांक ऑफर आहलोली. कितें आशिल्ली ऑफर? यो जॉयन जा म्हणून. ऑफर कितें? पयशाची ऑफर आहलोली आनी मिनिस्ट्री आहलोली. आनी तांकां तेन्ना कितें दिसलें, हे दोगूय नवीन सारके फ्रेश फेसीस, इजिली पडटले अशें दिसलेलें ताका. पूण कितें वेन्झी आनी क्रूज ते मरे सकयल्यान वयर सरल्या, ग्रासरूटांतल्यान आपांतल्यान वयर सरल्या. ते काल पयर पार्टीक जॉयन जावना. दे जॉयन इन 2000, क्रूज जॉयन इन 2015 अलॉंग विथ मी, आनी वेन्झी म्हणून तो 1 वर्स पयलीं जाल्लो. सो आमी सकलसून वावर करून येयल्या. आनी जेन्ना फाटीं आमची सामको सायलंटली वर्किंग पयलीं सुरवातेक सामकें लोकां मदीं वचून भितर वचून हें करपाचें. आनी अरविंद जेन्ना फाटीं अरविंद केजरीवाल फाटीं गोंयांत आयले तेन्ना ताणें आमकां सांगलें आमी लिडर अशें जाय आमकां हू वील स्टे वीथ द पार्टी. आमच्या लिडरांक तुमी क्रिएट करा, यांग दी तांकां टिकेट दिया, पूण डेवलप करा तांकां सो दॅट ही वील स्टे वीथ द पार्टी, वील नॉट जम्प फ्रॉम द पार्टी. थिंगा प्रेशर खूब भरपूर आहा आमच्या दोगूय आमदाराचेर. तेंची कामां आडायता जायतें चलता. तूं जाणा तें तुका सांगपाक गरज ना. आतां नवे ऑफर, आतां वेन्झीक नवे ऑफर दिली खंय. आतां जॉयन जा म्हणून आतां ऑफर आहा. आतां रातीच सांगता, रातचो इन्सिडंट. काल आमी मिटींग जाली, तिळामोळार जाली, रिवणां जाली. थंयच्यान एक लिडर BJPचो लिडर फोन मारता, तुमची पार्टी कांय कॉन्टेस्टान तुमी कित्याक हें करताय काय, आपणाची लीड दिवचो म्हणटा. तुमी 5 देखून वोट काड जाल्यार 5 देखून वोट तर हेक गेलो, सपोज अलायन्स पार्टनराक गेलो जाल्यार तो म्हणटा आपणाक लीड दिवतली. केपें मेळटलो खंय तेच येयलो न्हू त्या म्हज्या वाठारांतल्यान येयला फोन. एक कोण तेच्या लिडरान फोन केला आमच्या हांकां, तुमी कोन्नाका म्हूण आमचे प्रेशर येता, कोन्नाकाय म्हूण ह्यो बाज एक्टिविटी कोन्नाक म्हूण. तांकां सजमत कितें म्हणजे काँग्रेस थंड पडा, ऑपोजिशन कांय ना, डेड आहा. आनी
आप वयथिंगसून दिसती पडटा. आरजीचे कितें आरजी सारखे खरेंच सिरियसली कॉन्टेस्ट करता काय दे आर ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी दे आर कॉन्टेस्टिंग? सी आरजी जे एज आय ऑब्जर्व माय पर्सनल व्यू आवाज भरपूर केलो पण आता ह्याच्यान आवाज डाऊन झाला दिसता तुका आवाजू थंड पडला. सो दे आर नॉट सिरियस. आता वेन्सी तर आमचो बसलोलो. I was 100% sure that RG would have not put the candidate against Venzi. Alliance. आम चोयलो ते प्रमाणे ऑपोजिशन आसतना विरेश क्रूज जावं वेन्झी इवन एल्टन युरी तांचे मरे हें बरें आहा कॉर्डिनेशन बरें आहा अंडरस्टँडिंग आहा तेंचे मदें. सो आमी तांकां कन्विन्स करूंक शकताले. ओके आरजी if you go to see RG is totally against Congress. त्यांचे स्टेटमेंट आता चडशे काँग्रेसा अगेन्स्ट येता. So but we are confident that we would have convinced them to withdraw their candidate against Venzi. सो आता तुम्ही आता एक कितले जाल्यार बसून तुम्ही एक डिसिजन घेतला दॅट यू विल सपोर्ट इंडिया अलायन्स अँड दॅट इन साऊथ गोवा द कॅन्डिडेट विल बी ऑफ काँग्रेस. येस आमी कमिटमेंट दिला न्हू. कमिटमेंट दिला पूण तुका कितें सांगपाक जाय काँग्रेसीक आता इतलो वेळ करतात कितें हे कितें सांगपाक? आमी एकूच सांगूंक सोदता तेका गेट आउट ऑफ द ब्लॉक्स नाव. ओके गेट ऑन द ग्राउंड लीव युअर डिफरन्सीस. जे पळय तेंचे 3 हे पळय ट्राय करता लिडर्स टिकेटीक तांचे सगळे एक जाचे जाय आनी हांगा तेंचे टॉप लिडरशीप डिवायडेड आहा. दॅट्स द प्रॉब्लम. आनी ते दिश्टी पडटा मार्गदर्शन दिवपाक दिश्टी पडटा ते लोकांक. मार्गदर्शन दिवपाक हाय त्या मनीस डिवायड जालो आहाय आनी ते अशे मनीस आहाय तेच लिडर तेंचे कॉम्प्रोमायज्ड लिडर्स. ते केन्ना बीजेपीचो पट्ट घाता आनी पत्त काँग्रेसा येता आनी टिकेटी काँग्रेसीचेर बसता वो कॅश ते टीव्हीचेर स्टिंग ऑपरेशनान दिसती पडा अशे लिडर तेंगे मुखार आहाय. म्हाका एक सांगा आतां जर काँग्रेसीन एक खंयच्याय एक कॅन्डिडेट दिला एक खंयच्या 3 जाणां भितर एक कोणा दिला बाकी 2 रिवोल्ट करता दिसता तुका? ताच्या शेकता सांगो जायना. जर हिस्ट्री जर सगळी पळयली सांगो जायना न्हू. सांगो जायना. आनीक सालदिनान तर सारकें सांगिल्लें आसा आय मे रिएक्ट म्हणून. साळदीन ओपनली सांगता मरे माक ना हांव ना. गिरीश म्हट न्हू माक ना कोणा ना तशें करता ते. सो सगळें जर एक जर हें केलो पळयलो जाल्यार हो एक वचून गोंधळूच आसा. गोंधळ. आनीक मेन जो पार्टनर जो सारको फोर फ्रंटाचेर आसपाचो काँग्रेस तोच सद्याक खंय आसतोच तांकां खबर ना अशे तरेची ह्या सिच्युएशन आहा. तुमी रस्त्याचेर आहात कमीत कमी आतां काँग्रेसीच्यानी तें करपाक जालें कॅन्डिडेट जाता तो जावं न्ही पयलीं वचून लोकां मेळया मागीर आमगे कॅन्डिडेट कोणता हाडया हे काँग्रेसीच्यानी करपाक जालें. काँग्रेस तेंय करना. अच्छा आमकां कितें कॉमन एम इज टू डिफीट बीजेपी. तो कोणूय कॅन्डिडेट आसूं हय अल्टिमेटली इट शूड बी द पार्टी. आतां आमी कितें करता आमी आमकांय वचचो न्ही आहा लोकां मदीं वयता सांगपाक अरे ताका वोट मार म्हण. हाल्यान 2027 लोक आमकां जातलो तुमी तेन्ना सांगताले मरे तांकां वोट मार म्हणून सांगपाक विचारपा नाय आमकां लोक. हे सगळे सिच्युएशन तुका कितें दिसता? बट आमी एक वी हॅव गॉन विथ अ प्लॅन and we are delivering to our best. We are delivering it to our best, but we expect the Congress also to deliver it. ना पण एक आता हे सगळ्याच इश्यू हे सगळ्याच सिच्युएशन पळयलें आतां फाल्यां एखादी परत एखादी ताका डिक्लेरूय करत ताज्या फाटल्यान कितें जालें दिसता नेट येवपाचो येतलो काय हेच सिच्युएशन आसतलें? तो नेट येवपाक जाय आशिल्लो येतलो? डिपेंड्स अपॉन हू द कॅन्डिडेट. आतां सपोज तूं एकल्याचो कॅन्डिडेटाचो पड फोर्स आहा फाटल्यान आहा दे विल गो ऑल आउट. पूण तांकां कन्विन्स करून आतां तेंच्या टॉप लिडरशिपाचेर आहा कन्विन्स करून तांकां फुड्यान हाडपाचें एक मेजार हाडपाची गरज आसा. सो तूं म्हणटा इवन वेळ जालो तरी आसतना सिच्युएशन सामकें अशें हाता भायरय गेल्लें ना? हाता भायर गेलें ना तेंगेलें अजून कंट्रोल करपा जाता एंड देर इज स्टील टायम फॉर देम. आनी काँग्रेसीन ह्याचे पयलें कोण दाखयलो आहा लास्टाक कितें ना कितें कोताय ते थिंगा. ह्याच हाजेर आमी आमची चर्चा थांबयतात. जसो तूं म्हणटा तशें लोकां मदीं राग आसा पूण लोकांक आतां वचून दुसरो पर्याय कोण हें कळना. सो ताका लागून काँग्रेसीन आतां बेगींतल्या बेगीन तो पर्याय लोकां मुखार कोणतो हाडचो
आतां फाट्टे अशें म्हणटाले की कोणीय डिक्लेअर करात पूण कमीत कमी बेगीन डिक्लेअर करात हो हे आशिल्लो. सो 1-2 दिसां भितर जरी काँग्रेसीन स्टार्ट केलें आतां गुडी पाडवो म्हणटात. गुडी पाडवी म्हणटा आमच्या हिंदू भितर एक बरो सामको हो मुहूर्त. त्या मुहूर्ताचेर जर स्टार्ट केलें जाल्यार सगळें कितें बरें जाता म्हणटात. सो वी वील होप दॅट वी होप एंड प्रे. या सो जर हाणें आमच्या संवसार पाडव्याच्या दिसा जर काँग्रेसीन आपलो उमेदवार जाहीर केलो जाल्यार जल्सन म्हणटा तसो लोक अजुनूय हे आसात, अजुनूय वेळ गेलो ना. फकत एकच काम आसा की आतां चलपाक मेळचें ना, आतां धांवचें पडटलें. काँग्रेसीन ती तयार दवरची. तुमचोय म्हाका दिसता तांकां सपोर्ट आसतलो धांवपा खातीर. सो ह्या खातीर आमी ही चर्चा थांबयतात. आनीक जसन तूं आयलो हांगा तुका देव बरें करूं. आनीक जे आमचे पळयतात तांकांय सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.